मडगावच्या साजुजेदी आर्यल वाठारात म्युटेशन प्रकरणात फातोडा पोलिसांनी फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला। या प्रकरणात नोटरी वीरेंद्र कुमार पी देसाई हाच्या सयत मरुला राध्या पाटील तसेच अंजू आमोणकार हाचेर गुन्यांव नोंद केला। अंजू आमोणकर हाचेर कागाळदार प्रकाश गणपती भट हांणी गुन्यांव नोंद केली। दुबावितांनी कागाळदाराची बनावट सोय करून बनावट प्रतिज्ञापत्र आणि ना हरकत दाखलो तयार केले। ही कागदपत्रां कागाळदाराक फोटोवन केल्ली जमीन म्युटेशन प्रक्रिये खातीर वापरपाचो यत्न आशिल्लो। पुलिसांनी हे विशीं फुडली चौकशी सुरू केल्या। फातोडा पुलिसांनी काल एक फ्रॉड केस रजिस्टर केल्ली आसा। ही केस आसा ती एक महिलेच्या अगेन्स्ट रजिस्टर केल्ली आसा आणि ताजे बरोबर 3 जण हाजे साथीदार आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सांजुजे आर्यल हांगा एक म्युटेशन केस एक जमनीची म्युटेशन केल्लें आनी हे म्युटेशन करता आसतना फेक डॉक्युमेंट वापरले। ताजे खातीर फातोडा पुलिसांनी वीरेंद्र कुमार पी देसाई व नोटरी ताजे बरोबर सस्पेक्ट म्हणून मारुलाध्या पाटील आणि अंजू आमोणकर हांचेर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा। कंप्लेनंट जो आशिल्लो तो प्रकाश गणपती भट, मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्धा इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड एज रेजिडेंट ऑफ मुंबई, ताणें केस फायल केली। हातूंत जालें अशें की 2024 जून 18 आनी 9 ऑगस्ट 2024 हातूंत भितर मडगांव महानगरा भितर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर केली, म्युटेशन रजिस्टर केलें आनी ही प्रॉपर्टी तांणी ह्या वर्धा इंडस्ट्रीक हाका विकली। पूण ही प्रॉपर्टी जी आशिल्ली ती एक बँके कडेन मॉर्गेज आशिल्ली आनी ती तांकां फॉल्स पेपर करून ती तांकां विकली आनी ताका लागून तांणी ती केस फायल केली। आनी आतां ती केस पुलिसांनी ताची जेन्ना नदरेक आयलें की ही आपल्याक चिटींग जाल्ली आसा, ताका लागून ताणें ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा। हातूंत भितरले जे एक आरोपी आसा ताजेर अश्यो पयलीं फ्रॉडाची केसी जाल्ले आसात। फॉर एग्जाम्पल मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर बोगस सर्टिफिकेटी ताणें करपाक आपले घोवाचे बरोबर बोगस सर्टिफिकेटी केल्ली आनी ताका लागून ताजेर केस रजिस्टर जाली। जरी एक अशी आतां ही केस फ्रॉड केस फातोडा पुलिसांनी रजिस्टर केली आसा। हाची चौकशी ते करतले। पुलीस कितले पर्यंत वतात हेंय पळोवपाक जाय। पूण सद्याक पुलिसांनी हाजेर कंप्लेन रजिस्टर करून चौकशी चालू केल्ली आसा। ही सगळी जी चौकशी आसा ती PI जितेंद्र नायक, फातोडचे PI जितेंद्र नायक आनी ताच्या खाला सब इन्स्पेक्टर सुनील सावंत आसा हे करतात। म्हणटकूच ताजेर मडगांवचें नांव